सीएमान एक स्टेटमेंट केला की डिफॉर्मेशन घालपाचें आनी रिगार्डींग द जॉब स्कॅम तेजेर कितें म्हणटा तुमी? चोय फर्स्ट जॉब्स कॅश फॉर जॉब स्कॅम आमी हिशोब काडला आनी तेजो बरो आवाज जाला आनी सगळो खबर आसा कितें चलता तें. आनी म्हाका काल पासून एक सांगता हांव तुमकां ही स्टोरी कॅश फॉर जॉब स्कॅम म्हाका आयला पासून 2013 सावन चालू आसा. हांव रिटर्न म्हाका एक डॉक्युमेंट दिला, कंप्लेंट फायल केली ती. हांव फकत पळयता कितें जालां आनी एक्शन पुलीस कितकून घेतले ते. आनी ते मनशा कडेन प्रूफ आसा, बँकान पयशे ट्रान्सफर केल्ले ते आसा ते कडेन आनी ते लायले कंप्लेंटान म्हाका ते धाडले म्हूण हांव पळयता पयलो मागीर कितें करपाचें हांव सांगतलो, एडवायस करतलो. आनी सेकंड आमचो डिमांड आशिल्लो ती ईडीक धाडपाक, कित्याक असले केस आसात तेन्ना ऑफ दीस मॅग्निट्यूड ते ईडी घेवपाचे. पूण आमचो सेकंड डिमांड आशिल्लो ते 1 मॅन ज्युडिशियल इन्क्वायरी करपाचो. कित्याक लिखतात ते, कित्याक भितात ते, तुगे सगळे साफा जाले, तुमी दियात तुमी न्ही 1 मॅन रिटायर्ड हायकोर्ट जजाक दिवपाची ती 1 मॅन कमिशन अपॉयंट करपाचें. सो आमी गायले ते, कितें गायले ते आमी उलयले ते, इट्स इन पब्लीक डोमेन एंड बेस्ड ऑन वॉट इज ऑन रेकॉर्ड. आमी कांय आरोप कोणाचे फाल्स गायले ना आनी आमी कोणा बेश्टे स्पेक्युलेशन पासून केलो ना. सो सीएम डेफॉमेशन जाता जाल्यार कित्याक थर्ड पार्टी 2+2 5 करतात लोक आनी थर्ड पार्टी गाणूय करतात. बट दीस इज नॉट वॉट वी हॅव डन. वी आर अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन and all opposition has spoken on the basis of material available, and that is why I think that Chief Minister's statement of threatening to file defamation is welcome, and it will be defended by everyone against whom the defamation is filed. खंय तरी लोकांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करता, कित्याक हे आपले खंय तरी कितें तरी करून लोन काडून बी पयशे काडटा आनी दिता, तेजेर कितें म्हणटा? सय लोक कोणा बिलीव करून पयशे दिले जाल्यार ते फोंडा पडटात. लोक मिशन सक्सेसफूल जाले जाल्यार कोण येना फुडें सांगपाक, कित्याक ते गेले जॉबान. आनी दुसरें जालें ना तेन्ना तेंगे असले रीण घेवन लोकांक मागून लोक परत मागतात तेंचे पयशे न्ही. तेंक दिसताले एटलिस्ट हांव जॉबा वयतलें रिपे करतलें. दीस इज नॉट करेक्ट एक्चुली, वॉट एवर मे बी, बट तेंकाय लुकसाण जालो आहा. So they are also victims of the crime, don't forget this. So that will have to be done, because if both are accused, then who is the complainant? You understand? Yeah. So it would have to be that they are fighting, they are the complainant, they will be the accused.